देशभर निरक्षरता, मोबायल कनेक्टिव्हिटी, नेट कनेक्टिव्हिटीचे प्रस्न आसतना कॅशलेस व्यवस्था शक्य ना म्हूण मोदी सरकाराचेर विरोधकांची टिका जावंक लागल्या. तरीकूय गोंय सरकार कॅशलेस गजाली करतलो. 31 डिसेंबर मेरेन गोंय कॅशलेस करपाची घोशणा सरकारान फाटल्याच सप्तकात केल्ली. आतां 4 दिसां भितर पार्सेकार सरकाराकूय ग्रावंड परिस्थितीची कल्पना आयल्या. कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन म्हणटा आसतना आज तरी सुरवातीक आमी तेजे कडेन पळयता आसतना लेस कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणून पळयतात, सेंट न्ही. त्यामुळे ट्रान्झॅक्शनान कॅश आसतलीच, ती हें केल्ली ना, वी हॅव नॉट डन अवे वीथ इट. पण हेचो वापर करपाक आमी शिकूंक जाय, हेचो आमी वापर करपाक शिकूंक जाय. आनी गोव्यान हें शक्य आसा, गोंयकार करूं शकतात आनी गोंयानूच जावं शकता तें. कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनांक सॅक्युरिटीचोय भंय आसता. फ्रॉडां, फसवेगिरी, तोपी घालपाचे प्रकार जावं येतात. ताचेरूय मिडियान मुख्यमंत्र्याक 4 प्रस्न घाले. आज आमी भुरग्यांकूय अपील करता आसतना हेंच केलां की केवळ तुमचे खातीर हें न्हय, यू हॅव टू एड्युकेट युअर पेरंट्स, यू हॅव टू एड्युकेट सिनियर एल्डर्स, हें आमी अपील केलां. आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारूय कॅशलेसाचेर उलयलो. तुमकां जर कोण तरी जर चोरतलो, तुमचे पाकीट जर मारतलो, पाकिटांक पयशे आसचे पडटले. तुमकां जर कोण तरी सोरो दाखोवन तुमचे कितें तरी व्हरतलो जाल्यार बॉल्सांक पयशे आसचे पडटले. आनी जर आमी जर पयशेच बॉल्सांत दवरना, पयशे सगळे जर डिजिटल फॉर्माक जर आमी जर यूज करता आनी सगळ्या कडेन जर आमी जर इलेक्ट्रॉनीक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म जर यूज करत, जाल्यार डेफिनेटली क्रायम रेट, ड्रग नेक्सस, टेरर नेटवर्क्स all will be damaged, they'll be damaged beyond repair. And this perhaps is the vision behind this decision, and Goa state is today aiding this decision to go cashless by way of digitization, by empowering the youth. इतले मजगतीं गोंयच्या सहकारी बँको आनी सोसायट्यांनी कॅशलेस जावपाचें थारायलां. सुमार 11 लाख मेंबरांक 31 डिसेंबर मेरेन कॅशलेस करपाचे दिशेन काम चल्लां. राज्य सहकारी बँक सगळ्या सोसायटी आनी सहकारी बँकांक ट्रेनिंग दितली. POS मशिनां दितले. पयल्या पावण्यार 400 मशिनां वाडटले. सोमारा सहकारी क्षेत्राची म्हत्वाची बसका जाली. सगळ्या सोसायटीचो आमी एक डेटाबेस तयार करपाक पळयतात आनी तो डेटाबेस आमचो जो डेटा सेंटर आसा हांगा गोवा स्टेट कॉर्पोरेट बँकेचो, ताका सगळ्यांक कनेक्ट करून थंयच्यान ही सगळ्यांक सुविधा आमी दिवपाची तयारी दवरले कडेन आसा. गोवा स्टेट कॉर्पोरेटीव बँकेच्या मार्फत इवन ज्या जाग्यांनी ज्या अर्बन सोसायटींक ATM जाय, ती ATM सुद्दां गोवा स्टेट हाजे मार्फतच आमी तांकां ही सुविधा दिवपाक पळयतात. ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट जो आसा, वन टायम कॉस्ट हो वन टायम कॉस्ट हांवें सांगलो तो. आनी ट्रान्झॅक्शन जो कॉस्ट आसा, तो ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट आसा की 25,000 पर्यंत एक ट्रान्झॅक्शनाक 5 रुपया आनी 25,000चे जे उंच ट्रान्झॅक्शन आसतलें तें 7.5 रुपया. ताजेर पूण आमचें निगोशिएशन चालू आसा. हें कितें आहा, ही सगल्यो ह्या कमिटीन ठरयल्लें आसा, पूण प्रत्येक सोसायटीचे बोर्ड वेगवेगळे आसा. तेन्ना तांची हे एक कॉमन प्लॅटफॉर्म करतले जाल्यार तातूंत लिगल इश्यूज आसतले, ऑपरेशनल इश्यूज आसतले. हे सगळे इश्यूज कितें कितें आहा ते शॉर्टलिस्ट ही स्टियरींग कमिटी करतली आनी कॉमन एक एग्रीमेंट टायप जावन, लिगल डॉक्युमेंट जावन ही सगल्यो सोसायटी आनी गोवा स्टेट एज द एपेक्स ह्यो सगल्यो एका प्लॅटफॉर्माक फॉर कॅशलेस गोवा येवच्यो, ह्या हाजेर आतां एकमत जाल्लें आसा. आनी 31 तारीख पर्यंत हें सगळें टोटल कंप्लीट जावंक जाय, सगळें इन प्लेस. सादारण गोंयांत 4,000 इतल्यो सहकारी संस्था आसात आनी एक 14-14.5 लाखाचे लोकां भितर, गोंयचे जनते भितर 11 लाख इतले खंयचे ना खंयचे संस्थेचे सभासद आसात. आनी कॅशलेस जो सरकारचो संकल्प आसा, भारत देशाचो संकल्प आसा, गोंयांत हें पयलें कॅशलेस राज्य जावचें. आनी म्हणून म्हाका दिसता ही जी आमची एपेक्स बँक आसा, गोवा स्टेट कॉर्पोरेट बँक आसा, हेजे कडेन हे सगळे संस्था निगडीत आसात. आनी त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता कॅशलेस करपा खातीर सहकार क्षेत्राक हे पयलें मोलाचें पावल आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.